नमस्कार हांव मंजुनाथ कामत. आमकां पुरा नळे माडाचें महत्व गोत्त आसल्यार कसले लेगी सिमेंटाचे मोह खंय पळयल्यार कॉन्क्रिटाचेच बिल्डिंग. ताजे निमती एक कालांतू सगळे देशाक नांव पाविल्ले मंगळूर टायल्स जेव्हा विंगड विंगड नांवारी प्रसिद्ध जावन आशिल्ले हे भागांत तयार जावचे आशिल्ले नळो आतां माय जाला. ताजे निमती कितलीगी फॅक्टरी बंद जाला जाल्यार आजी एक साहस रीतीरी ಕೆಲವೇಕ नळ्याच फॅक्टरी आत्ते जिवंत जावन काम करता आसा. कुंदापुर समीपाची एक नळे फॅक्टरी आयला हांगा कशी काम करता ती कितले जन काम करता ती आत्ते नळ्याक डिमांड आसवे पळया. कुंदापुर तकून एक 12 किलोमीटर भितर म्हळ्यार शिमोग्गा वच्चा कुंदापुर टू शिमोग्गा वच्चा वाट कंडलूर म्हणून न्हंय लागीं कंडोर एक न्हंय आसा न्हंया लागीं आशिल्लें रघुसन म्हणून फॅक्टरी सुमार एक 30 वर्स जाले 30 वर्सां वयर जाले फॅक्टरी ओपन जावन. हांगा रघुसन फॅक्टरी म्हणून आनी तो व्हड नळो मँगलोर टायल्स आनी व्हड दंबो रिजस आनी सिलींग म्हळ्यार आज नळे मुळा घालचे सिलींग आनी इट्टिगे डेरिंग इट्टिगे 9 इंच आनी फीट इट्टिगे पुरा रेडी जाता हय. म्हळ्यार ह्या कारखान्यात एक डेली एक 150 to 180 जन काम करताचे डेली लेबर ते फस्ट हाक जावच्याक मेन जावक आशिल्लें रॉ मटेरियल मट्टी म्हळ्यार हांगा आतां सांगले तशी कोटा बन्नाडी आनी तेक्कट्टे थंय तुकून हाण घालतात. जितके दूर जाता जाल्यार बी एक वर्साक एक कम से कम 3000 माती जावक जाता स्टॉक जावक जाता एक वर्साक. 3000 लोड माती जावक जाता. हय 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 दिवसा एक 20,000 नळ भायर येता प्रोडक्शन जावन भायर येता डेली 20,000. अव आमते आतां माती ते राशी घालतरी मागीर कशी प्रोसेस माती घालतना माती म्हळ्यार ते एक ताका थोडे JCPन फूड पुरा जनान मिक्स करता आशिल्ले फॉरेन खंडोन. आतां JCP एक नळ्या कारखाने एक JCP कायम हांगा घेवपाची. JCPन एक माती एक 10 दिवस ते उदक पुरो सोण ते कालोन 10 दिवस ते थंय दवरका. ते कालोन जाले नंतर नेक्स्ट थंय मिशन हाण घालनो तांतू क्ले मिक्सर म्हूण आसता त्या मिक्सरा घालनो मिक्सरा तकून फायन रोल तकून आनी डेरिंग वचून नेक्स्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रेसिंग आनी थंय सुकोवचे जाले नंतर उज्ज जाले नंतर भायर काडचे काडून नेक्स्ट लोडिंग. काउंटिंग मशीन ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂಟಬಾರ್ದು.
ಒಣಗಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಈಗ ಒಣಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಡೋದಲ್ಲ. ಇದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಒಣಗಬೇಕು? 8 ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಣಗುತ್ತೆ. ಓ, ಈ ರೀತಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟು ನೀವು 8 ಇದು ಇಲ್ಲೇ 8 ದಿವಸ ಬೇಕು. 8 ದಿವಸ ಗೂಡಲ್ಲಿ. ಗೂಡಲ್ಲಿ 8 ದಿವಸ ಪಳೆಯತಿ 8 ದಿವಸ ಅಂಗ ಸುಕ್ಕೊನು ಮಗಿರಿ 8 ದಿವಸ ಗೂಡರಿ ಸಿಜ್ಜೋಕ. ಸರ್, ಇಡೀ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸದಾ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಹೆಂಚು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ? ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಧಾರಣ 1,80,000 ಹಂಚಿಗೆ ಬೇಕದು. ಅದು ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ 1,80,000 ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬಂಡಿ ಅಂತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇವರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ, ತುಂಬಾ ಚುರುಕಿರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಚುರುಕಿ. ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಡೈಲಿ एक 20,000 म्हळ्यार कंडपट ओड फॅक्टरी नो मम्मी. होय 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 होय. त्यामुळे रे फॅक्टरी म्हळ्यार युनिट तशीच आहे. कर्जाला इतकं होड जावकाते आणि तांतो सहान घेणं म्हणून कसा ना कर्जाला इतकं होड पुरा पंच फॅक्टरी गेला बी इतलं ह्याची इतलं होड युनिट जाऊन असतात काही गेला. ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ಗೂಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಹ್ಯಾಂಪಳಯತಿ ನळ ಸಿಜ್ಜೋಚ ಗೂಡು एकल्याक ताजी दंगणे काणू 20 निमिष एकपट्टी रक्कुडकलचे काम. ನಾವೀಗ ಕೆಂಡದ ಮೇಲೇ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಗೂಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ಹೆಂಚುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಡಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಹಾ, 8 ದಿವಸ ಸುಕ್ಕೈಲ್ ನಳ್ಯಾಕ ಮಗಿರ್ 8 ದಿವಸ ಏನ್ ಗೂಡ ಬಿತ್ತೇರಿ ಉಜ್ಜು ಗಾಲ್ನು ಸಿಜ್ಜೋಚೆ ಕಾಮ. ಪಟ್ಟಪಾಸಾಯಿ ಹೊಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೂಡಿ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟದು. ಹಾ, ಬೆಂಕಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ ಸುಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿ ಮುಂದೆ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಹಂಚು ಕೂಡುದು ಕೂಡುವಾಗ ನಾವಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ ಮೇಲೆ. ಹೌದೌದು. ಇದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ. ಓ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡೋದಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಟ್ಟಿಗೆ. ಜಾಲಿ ಇದು ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟೋದೆ ತುಂಬ ಕೂಲ್. ಇದು ಸೀಲಿಂಗ್ ಹಂಚ. ಇದು ಯಾವ್ದು ಹಾಕೋದು? ಇದ್ರ ಇದು ಅಡಿಗಡೆ ಬರುತ್ತಾ, ಮೇಲೆ ಹಂಚು ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಚಿನ ಅಡಿಗಡೆ ಹಾಕುವಂತ ಇದು ಅದು ಜಾಲಿ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲ? ವೆಂಟಿಲೇಟರ್. ಇದರಲ್ಲಿ 3-4 ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದು ಈ ಜಾಲಿ 4 ಪಟ್ಟಿ ಇದ್ದಿತ್ತು. मग अंगात नळ काही पुरवता नळ ऑल ओव्हर पुरवता. चढा वर्षी आता केरळात मस्त फॅक्टरी आशिल्ल्या ते फॅक्टरी पुरा बंद झाल्या. ಮತ್ತೆ ಕತ್ತೀರ पुरा बंद झाल्या. बंद झाल्यानंतर पुरा आता थंय पुरा नळ हांगा तुकून वता. मॅक्सिमम केरळ, महाराष्ट्र
आणि बरं केरळ अंतानी बरं या नळ्याचे यूज करचे मस्त जण असतात दिसता नाही होय होय केरळांत चड तांकां म्हळ्यार इको फ्रेंडली आनी नळ्याचे पुरा कसाने नळ्याचे जास्ती तांकां नळ इट्टिगे पुरा ತಂದು म्हळ्यार सिमीट हे करचे आतां उणे फुडें हांगा प्रोडक्शन जालें नळ पुरा हांगार कट्टे तुका मचबीन तो बोट आसता त्या बोटान तुका भायर वता आशिल्लें काय आमकां वतना एक्सपोर्ट जाता आशिल्लें आनी नळ्याक बसन म्हळ्यार एक म्हळ्यार कूल आमकां हेल्थाक भारी लायक कूल स्लॅबाक इंता कितले की लायक ಅದು ನಳೆ घरांत आशिल्लो कितले 100 वर्ष तांणी लायफ केलेले आसाची आतां बी तितले लायक आसाची आतांचकिंत म्हळ्यार मेन त्याची कूल ಪಳೆಯಿಲ್ ನವ ಅಮ್ಗೆಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಸುಚ್ಚೆ ವಿಶೇಷ ಪೂರ ತುಮ್ಗೆ ದಕ್ಕೈತಾ ಎತ್ತ ನಮಸ್ಕಾರ.